नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परबामोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता। आयज गणेश चतुर्थी चवथीची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी। आता बाप्पा गणपती बाप्पा सगळ्यांच्या घरांनी विराजमान जाले आसतले, ताका लागून वातावरण कशें प्रसन्न आनंदी आणि भक्तिमय जालेलें आसा। ह्याच भक्तिमय वातावरणात सुरू करूया गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आयज चवथ घराघरांनी जाले बाप्पाचें आगमन। कोरोना महामारीच्या 2 वर्सां उपरांत पुराय गोंयभर पातळ्ळे खोशयेचे ल्हार। जमिनी हातासपाच्या प्रकरणाचे खातीर नेमलो आयोग। निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव हांची केल्या नेमणूक। 4 म्हयन्यांनी दितले अहवाल। दावो नाशिल्ल्या मालमत्तांची मुखेलमंत्र्यान जाहीर करची माहिती। तृणमूल काँग्रेसीन केल्या मागणी। हरियाणाच्या मुखेलमंत्र्याक धाडलो सोनाली फोगट खून प्रकरणाच्या तपासाचो गोपनीय अहवाल। तपास अधिकारी पावले हरियाणाक। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। गोंय काँग्रेसीक चवथी उपरांत मेळटलो CLP फुडारी। मुकुल वासनीक गोंयांत आयले उपरांत जातलो निर्णय, सांगता काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर। आणि जुवारी पुलाच्या क्लोजर सेगमेंट बसोवपाच्या कामाचे मुखेलमंत्र्याचे हस्तुकी उक्तावण। 2025 मेरेन पुराय जातले जुवारी पुलाचे काम। कंपनीन दिली पुलाची 120 वर्सांची गॅरंटी।